पिताचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांक आसूं. देवा कारगां दिवन मेस पेटयता लाजारो, मिनेझस आनी फामील. सोंपलेल्या पेलाजियो आनी मार्सेलिना मिनेझस हांच्या आत्म्यांक मेस पेटयता सेवरीन मिनेझस. आयज आमी परब संभोगता भाग्योन फिलीप आनी जाकोब, दोन भुतांची. हे पवित्र रितीन फाव ते परी मांडो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूत धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन मोगसाणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार आनी तुमकां बाबणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच वार मरयेक. आनी तुमकां बाबणानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. मोहिमा देवाक मूत सोर्गी. सोरेस्परा देवा सोर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगातीन देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र, एकलोस विस्वोर, एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा कोणबळ्या बापा, जेजू खातीर आपले रोगत मावुरलेले तुज्या दोन भुतान भाग्योन फिलिपान आनी जाकोबान हांची आयज आमी परब संभोगता. तांच्या मागण्यांक काम दी. तुजे पुताचे कुश्टा मनांत आनी पुनर्जीवनपणान आमकांय वांटो दी. अशें तुका रूप पळोवंक सासणाक दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणान. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, हांवें तुमकां परगट केला, तुमी मानून घेतलां आनी धीर बावडतान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास भोगता. हांवें तुमकां तें परगट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भवाट निर्फोळ. बरें तर, पयले सुवातेर हांवें शिकून घेतल्या तीच तुमकां हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमचे मदें पातकां पासत मेलो. ताका निखिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500 वयर अदीक भाव भयणांक दिश्टी पडलो. हातूंतलीं जायतीं जाणां आजून जिवीं आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोन भुतांक. शेवटाक म्हाकाय दिसती, म्हाकाय दीस वचच्या आदीं जल्मलेल्याक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर, देवाचें ओडकार. आमचो जबाब शेकांशेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. शेकांशेक पृथ्वीचेर
तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाचे महिमा होऊन दिता. मोलोप ताच्या हातांचें काम करता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना उतर म्हटल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंक येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यान तांचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तुंबू घालून दवरला. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उपकार सोरेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. सोरेस्पराक जय. सोरेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून तोमासाक म्हटलें वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हटलें सायबा आमकां बाप दाखय. इतलेंच आमकां पुरो. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो. फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुवें कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय. जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजे ओस्तोंगीन उलयना. पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप आपली कर्तुवां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा. कर्तुवांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगता जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव कोत्ता ती कर्तुवां आपुणूय कोत्तलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुवां कोत्तलो. कित्याक हांव बापाशी वेता. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव तुमकां कोत्तलो आनी अशी उता सगळें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवेन मागशात जाल्यार हांव तें कोत्तलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, कांय फावटी आमच्या मनान एक विचार येता आसतलो देव कसो दिसता काय. जायत्या चित्रकारांनी मदीं करून युरोपांतले देवाचें चित्र करून दवरल्या. मायकलांजेलो, लिओनार्दो दा विंची, राफाएलान जायतीं देवाचीं चित्रां केल्या. तर आमच्या मनान असलें चित्र आसा देव कसो दिसता. जेजूचीं चित्रां पिताल्ल्या. देव कसो दिसता काय कसलें चित्र म्हज्या मनान आसा. आमकां केन्नाच कळचें ना देव कसो दिसता तो. कित्याक देव आमच्या चिंतना व्हड. पूण तरी आसतना आमच्या मनान आमच्या चिंतनांनी फुडें आमच्या शिकवणे प्रमाणे जो आमचो परंपरा पळय आसा कल्चर आमी म्हणटा त्या प्रमाणे आमी देवाचें चित्र आमच्या मनान घडटा. दोतोरनीक घडयेक ल्हान आसतना टिचरींनी आमकां एक असलें चित्र सांगलेलें जेजूचें वा देवाचें तें आमच्या मनान आसा आनी तें रिगलां. कांय फावटी आमकां देव एक व्हडलो जाणटो व्हडलो खाडाचो
असली चित्र घडयेक आमी पितारला आमच्या मनात. आयज आमी बागयोंत फिलीप आनी जेम्स, जाकोब आनी फिलीप हाची परब समजता. हे दोगूय जेजूचे पाटलावदार, अपोस्तल, पयले पाटलावदार. फिलीप आनी जेम्स दोगूय पयले जुआंव बावतिस्ताचे शीस आसले. जेन्ना ते जेजूक मेळटात ते जुआंव बावतिस्ताक सोडटात आनी जेजू फाटल्यान येतात. आयज आमी शुभ वर्तमानान आयकलां तांकांय जाय आसलें. तोमास म्हणटा आमकां बाप दाखय, देव कोण तो आमकां दाखय. आनी जेजू दुखेस्त जावन म्हणटा हांव तुमचे बरोबर आतां इतलो वेळ आसा आनी तुमी स्वत मानिनान की देव म्हज्या जिवितान आसा आनी हांव देवाच्या जिवितान आसा म्हणून. मुगाल भयणी भावांनो, कांय फावटी आमच्या शिकपान अदीक करून थियोलॉजीन आमी शिकता की जेजू खरो मनीस आनी जेजू खरो देव. 50% न्हय, 50% मनीस आनी 50% देव अशें न्हय. जेजू खरो मनीस आनी जेजू खरो देव. जेन्ना जेजू मनीस जालो ताणें आपलें देवपण सोडूंक ना. बरी आसतना आमचे मदें एका मनशाचें रूप घेता पूण देवपण सदांच सांबाळटा. त्या पासत जेन्ना आमी जेजूचेर नियाळ करता, ताचें उतर आयकता, आमी देवाक आयकता. हें आयज आमकां जेजू ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं सांगून दिता. तर जितले फावटी आमी जेजूच्या उतराचेर नियाळ करतले वा जेजूचेर नियाळ करतले आमकां देव परगट जातलो. मागुया ही कृपा जोड पासत. आमच्या जिवितान पयले सुवातेर देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाची ओळख घेवंक आनी आमच्या भाव भयणी मेळून तांचे वरवीं देवाची ओळख घेवंक. कित्याक देवान आमकां सगल्यांक आपल्या रुपान रचलेली आसात. Espera devas sejarus naram kandi vasta isha udarpanan tuanam kandi lai to mundo tuan betuita प्रीतमेन दिलाज मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो मुंडो जातलो. उदका आनी सोऱ्याचे मिसळणे वरवीं आमकां ते सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आनी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडयेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उठमीक पिवून जातलो. सरेस्परा देवा ल्हानबीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें सांग. म्हज्या फाट्यापणांतलो म्हाका दूर काड सरेस्परा. सगळ्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका अशा भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सरेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा बागयोंत फिलीप आनी जाकोब हांचे परबे सोमयार आमी तुका वोमतां ती देणी तूं स्विकार कर. कोश्टां दोगदांक सांपडलेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितोल निर्मळ मनाची भक्ती जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सरेस्पोत तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवास दिया. सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवास मुखावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवल्या तुजो हिंड तूं केदींच साणिनाय.
पूण भाग्योन दुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गोंबी तांकां नेमल्यो. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्तींच्या सोर दल बरा सांगातीन तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सरेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच खोशेन पोस्टमरण ससूपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करता. बावार्थाचो पयलो गोठ करपोटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरता, तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा, तुजे येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराक के पृथ्वीचेर दिसतलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्योत बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमचो गोंगली बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोवं. पुनर्जिवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यार ते आमच्या भाव भयणीची काप. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्यांक तुजें पर सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. मागवार मारे देवाचे माये सांगातीन भाग्योन दरदूतान, भाग्योन फिलीप आनी जाकोब आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कळशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां नायणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार ताकती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीश घाल
आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोमे आसूं मोगान एकामेकाक शांती देवाचे शिळये देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले वो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटाली शेळयाच्या जेवणान आपल्यान त्यान सोडली सुरवात पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवलेली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांगली प्रार्थना वो मोगाल बापा आमी घेतल्या त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मूळ कर अशें तुज्या दोन पुतान फिलीप आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका वळखूंक आनी सासणाचें जिवीत सोडूंक आमी पावूं हो उपकार आमी मागता त्याच तुज्या पुताक जेजूचे नांव सरेस्पोर तुमचे सोमे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद जाली वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां